क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोरयाच्या दोडेर वचून बसलो. पण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सुशी आयले की तो एका ओड्यार चढून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आणि ताणें तांकां बोबारीनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हटलें, पळयात, कोण एकलो बोपी बोपूंक गेलो. भोंवतना थोडे बी वाटेर पडले आणि सुकणी आयले आणि ताणें तें केलें. आणि दुसरे कोडपी जोमेर पडले. थंय चडशी माती नासली आणि मातयेची खोलाय नासली देखून ते रोखडेच किल्लोले. पूण भोवतेक रोज करपोले आणि पाळांत म्हणटूच सुकले. हेर बी कांट्या मदें पडले आणि कांटे वाडले आणि कांट्यांनी ताका चेपून दवरले. हेर बरे जोमेर पडले आणि ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आणि तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुची. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. समजुया, जस्ट इमॅजिन, तुमकां प्रश्न. Say, suppose I give you $10 million. What are you ready to do? जोरी तो राव तुमकां $10 million रुपीज न्हू, रियाल न्हू, डॉलर, $10 million दी जाल्यार तुमी कितें करूंक शकतात? दादल्यांक विचारता, दादल्यांक दी जाल्यार आर यू रेडी टू गिव अप योर वाइफ? बायलांक दी जाल्यार आर यू रेडी टू गिव अप योर हस्बंड? 99% कोण म्हणटले. आवय बापाय म्हणटा, तुमकां तर $10 million दी जाल्यार आर यू रेडी टू गिव अप योर चिल्ड्रन फॉर एडॉप्शन? आर यू रेडी? और तुमकां $10 million दी जाल्यार आर यू रेडी टू लीव द चर्च? सर्वे कडी जाल्यार जवाब कितें मेळटलो, आन्सर कितें मेळटलो? समजुया मर्डर जाली and you are the witness, first time witness. तुका $10 million दी जाल्यार तूं कितें रावतलो? Will you allow the murderer to go? दान सगळी आन्सराक रावता बंद. जेम्स पॅटरसन आणि पीटर किंग. जेम्स पॅटरसन आणि पीटर किंग ह्या दोगा मनशांनी एक बूक बरयला आणि बुकाचे नाव जावन आसा द डे अमेरिका टोल्ड द ट्रूथ. द डे अमेरिका टोल्ड द ट्रूथ. एंड व्हाट इज द ट्रूथ? दिस इज देयर फाइंडिंग्स. ताणी सर्वे केल्या, इंटरव्यू केल्या आणि बुक बरयला. इफ अमेरिकन्स वर गिवन $10 million, 25% are ready to abandon their family. 25% आपल्या कुटुंबाला सोडून देऊ, पैसे घेऊन जाऊन ते रेडी असतात. 25% ready to abandon the church. Egos naka, Bible naka, patri naka, miss naka, काय नका, पैसे दी आम्ही मिळता. 25%. 23% are ready to become prostitute for a week. आपले कूड विकून for $10 million they are ready. 16% they are ready to give up US citizenship. म्हणजे पासपोर्टवर, सिटीजनशिपवर, सगळे राइट्सवर पैसे दी. मनी टॉक्स. 16% are ready to leave their spouses. दादले रेडी हा बायला सोडून, बायला रेडी हा दादले गॉड सोडून. 16%. 10% are ready to leave the murderer free. त्याने त्याका मारला, म्हाका पडलेले ना, तू म्हाका पैसे दी हांव रावता. How many? 10%. 7% are ready to kill the stranger. कोणाक जिरेशी मारून ते रेडी आसा, provided you give me $10 million. 3% of parents are ready to give up their kids for adoption. पहिल्या दिवसाचं सोयी दूध आती गेले म्हणूनच कितें जाता ते पहिले आमचे सगळे शिकप, आमची सगळी स्पिरिच्युअलिटी, आमची सगळे सॅक्रामेंट सगळे आमी कोत्ता ते कितें करता इन फ्रंट ऑफ माय कितें करता
आता समजुया तुमकां 25, 30, 40 वर्सां जाली. How many of you are here in that age group? आणि या 25-30 वर्सांनी तुम्ही जायती मिसां केली, जायते रितीर केले, जायते शर्मा आयकले, देवाचे उतोरय वाचले. नो इम्प्रूवमेंट. नो इम्प्रूवमेंट इन क्रिश्चियन लायफ. कित्याक ओमत्या कशाक उदक म्हणटा ते भाशेन यू लायक पोर वॉटर ऑन डक्स बॅक. उदक देंवता सकला रमण. Why there is no improvement among Christians? समजुया एका स्कॉलान सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम टेक्स्ट बुक, सेम फॅसिलिटीज, तरी रिजल्ट येतोच पडत 99%, 95%, 90%, 80%, 35%, 10%. कित्याक? Why it is like that? आईच्या शुभ वर्तमान जेजू सांगता एकलो गोपी आसलो, ताणे बी गोपले आणि मागीर फळ 100-60-30. Why the difference? एकूच गोपी आसा, the same soul, एकूच बी, the same seed, but why different results? Some 100, some 60, some 30. कित्याक? आईच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता there is some problem with the soil. माती बरी ना. मातयेक आनी फातराक आनी त्या वाटेक लागून problem. So what type of soils do we have? आता जेन्ना आमी देवाचे उतर वाचता, मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेता, शर्मा आयकता, ह्यो सगळ्यो आत्मीक एक्टिविटी पळय आमी करता. There are 3 steps for it. पयलो पावलो जालो आसा आयकोपाचो. Listening, not just hearing, listening. When you hear, you cannot understand. When you listen, you understand. Listening म्हणजे कानान भितर गेले म्हणटच तकले वयर येता, काळजा चपला वयता. Hearing म्हणजे या कानान भितर सदा त्या कानान भायर सरता. सो देवाचे उतर आयकले म्हणटच ते कानान वचोंक जाय, वयर वचोंक जाय, फर्स्ट फ्लोर मोदीन, सकला वचोंक जाय, काळजा. सो पयलो पावलो. First is listening the word. Listening the word. दुसरो पावलो जालो आसा treasuring the word. जे कितें कानान गेला ते म्हज्या मनान बरें सोजमोता, काळजाक ते बागयता आनी मागीर हांव येता. So the second step of treasuring the word begins in the church. आयताराची आयतारा आमी मिसाक येता, देवाचें उतर आयकता, ते कानान घेता आनी हांगासर देव मंदिरांत जे सुरू जाता, when you go out of the church, the whole week you must treasure. The whole week you must treasure. And third, it is practicing the word. Practicing the word. ताका लागून भगवान पाऊल म्हणटा in Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. The word of God is like a double-edged sword. दोनाय वाटांनी पाजलेली सुरी वा तलवार ती आमकां काळजाक लागता, देवाचें उतर आयकलें म्हणून लागता. So it should be like that. So first is our mind, second is our heart, and third is our soul. आता इलोसो वेळ घेवन आता पळोवया. जेजू जावन आसा मोपी. जेजू जावन आसा मोपी. He is the soul. जेन्ना बाप्तिस्म घेता आसतना बायबल आमकां सांगता देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका दिवंक. So this message Jesus was sowing in the hearts of the people. And तितलेंच न्हू, आदल्या कोरानाक जायती इंटरप्रिटेशनां जाली what God is like. आनी ते सारकें करून जेजू बी वोंकता. बी वोंकता. आनी बी वोंकल्या उपरांत मागीर कितें जाता? We have 4 types of soil or 4 types of products. बी वोंकता आसतना एक फुटपाथार पडटा. जो शेतकाम ती चलोवन येता त्या फुटपाथ. आनी मागीर सुकणी येतात आनी खातात. It means the devil comes and takes away that seed of the word that was fallen. So we have 4 types of people. The first category
who clearly says no to the gospel. The first category. कितनी क्रिस्ताव बावतीस पासून घेऊन इगो सोडल्या. बावतीस पासून घेऊन इगो सोडल्या. मिसा वचना, कुमसाराक वचना, सक्रमेंताक घेना, वांटो घेना, left the church. They clearly say no to the gospel. Facebook एकलो वीडियो करता. I don't know whether you have watched. तो प्रोटेस्टंट कुटुंबान जल्मलो. And the Protestant कुटुंब एकदम strict असलो. They brought him up in a very strict way. But something went wrong. He left not only his family, not only his Protestant church, he started doing videos against the church, against the Bible. To show that church is wrong, God is wrong, and started even praising Satan. So, oily category, they clearly say no to the gospel. Then Jesus Chabutor Naka, Bible Naka, Church Naka, Kon Naka. And there are many like that. There are many like that. America, the growing number is a category of atheist. Atheist म्हणजे देवाक मानिना. देवाक मानिना, देव नाका. हांव सोडलो म्हज्या जिवाक. हांव म्हाका देव समजता. So that is the first category. It can also happen among us. आमच्या मध्ये जाता ना थोडे पावटी. We can lose this word of God and can clearly sometimes say no. आणि मागीर जाणट्या कोणाक कसले तरी गिल्ट फीलिंग जावन कसले तरी गिन्याना घुसबाट येवन then they come back to the church. हांवेंच कितल्या जाणांची 20-30 वर्सां जाले उपरांत कुमसार आयकले. थोडे जाण हो इगो सोडून, सक्रमेंट सोडून, बायबल सोडून, मीस सोडून 20-30 वर्सां मागीर परतून मिसाक येतात. So they realize too late. But better late than never. So the first category is no to the gospel. Second category is that which fall on the rocks. तुम्ही जण शेतान फातोर आसा, फातराचेर इल्लीशी माती आसा, थंयसर बी पडले जाल्यार बी रोखडेंच किल्लोता. आनी मातशें वत येयलें म्हणून रोखडें करपोन वयता. So there are some people who are yes no, yes no. आयज yes म्हळ्यार no, परवा yes जाल्यार no. So their spirituality is based on emotions, feelings. आयज मिसा पासून दिसता हांव वयतली. Next Friday येयलो, आयज दिसान मातशें न्हिदोया. आयज टेस्ट करता, आयज बरें दिसता, आयज गुड मूड टेस्ट केलो. फाल्यां आयज जिवाक बरें, टुडे फीलिंग लो, नो टेस्ट. Based on feelings. ताकाच लागून हांव कितले फावटी हिंगा वरसभर हांव बोवाड म्हणटलो. Don't base your faith on your feelings. Base it on your conviction. Conviction म्हणजे whether in good mood or bad mood you do it. That is conviction. Emotion म्हणजे आयज बरें दिसता, फाल्यां बरें दिसना. So there the second category जे बी फातराचेर पडटा. The category is this emotional category. Eyes na, yes no, yes no, yes no. They fluctuate, keep on fluctuating. Okay, that is the second category. Third category, the seed fell on thorns. The seed fell in the thorn. कांट्यानी बी पडले आणि ते बी किल्लोता, व्हडले जाता आसतना कांटे तोपून ते बी मरता, ते झाड मरता. These are the materialistic people. Yes, but. Yes, but. First category कितें? No. Second category, yes, no. Third category, yes, but. Yes, but. ओय हांव जेजूचो पाटलाव करता, पूण म्हजे व्हडले भाट आसात. ओय हांव जेजूचो पाटलाव करता, म्हज्या बँकान $10 million आसात. ओय हांव पाटलाव करता, पूण इल्लोशी मजा मारून पिकनीक करून पार्टी करून कितें आसा. ओय हांव जेजूचो पाटलाव करता, मातशें इल्लेशें पातक करून कितें आसा. The little sin, the little enjoyment, pleasure. So they get confused, they get caught up with all this. Yes, but. Yeah. This is the third category. The fourth category is the good soil. And the good soil is yes. No matter what, yes. हांव जेजूचो मोग करता, सुखान कशें दुखान. आयज आनी फाल्यां आनी सदांच. Yes. सगळो भाग्यवान पावलो म्हणटा. सेनेटरीन म्हणटा थिंगासर व्हडले पोजिशन ताका आसलें. शिकलोलो मनीस, जायत्यो डिग्री. He says, I don't consider it as a loss. For me, greatest thing is knowing Christ. म्हाका जेजू मेळ्ळ्या पुरो. आनी दुसरें कांय म्हाका नाका.
देवाचे उतर परगटून आणि वो देवाचो मोग वाटून घेवल्या पुढे आणि काहीच म्हणना I wish all Christians were like this. Just imagine 2.5 billion Christians in the world. कितलो लोग जाऊ. We can change the world if only we were in the fourth category. Yes, I want Christ and nothing else. Fourth category. आणि मग जेसू म्हणता for the fruit 160 what are the fruits? The Bible itself tells us, John chapter 15 verse 8. John chapter 15 verse 8. Show yourself to be my disciple. Mozo शीस पुढे या संसारात दाखव. That is the fruit of your discipleship. And they'll know we are Christians by our love. आम्ही इंग्लिशीत नकार म्हणतात. जुआ आमकां सांगता एकामेकाचो मोग करा आणि तुमच्या मोगाक लागून हो संसार पार्कितलो तुमी जेजूचे फाटलाव जाव म्हणून. This world will know you are disciples of Christ by your love. पण देवाचे उतर आमच्या काळजांत भितर गेला जाल्यार आमच्या कोंड्यांनी एकामेकाचो मोग दिसून येवंक जाय. That is the fruit. तिसरे Ephesians chapter 5 verses 9 and 10. Goodness and righteousness. आमचे बरेपण. हांव जेजूचो मोग करता म्हणटच म्हज्या काळजांत बरेपण येवंक जाय. वायट न्हू. दुसऱ्याक पाठ करता तसले मन न्हू. दुसऱ्याक सकलाक उडयता चेपयता तसले न्हू. बरेपण येवंक जाय. Righteousness and truth. And Galatians chapter 5 verse 22, the fruits of the Spirit: love, joy, peace, patience, tolerance, perseverance. व शांती व मोग आमच्या काळजांत दिसूंक जाय कित्याक आमी जेजूचे फाटलाव. So main question now, what kind of hearer are you? What kind of hearer are you? वर्साच्या वर्सा, म्हयन्याच्या म्हयना, आयताराच्या आयतारा देवाचे उतर आमच्या कानार पडटा. But what fruit does it bear? Can we see the fruits in our lives? ही फळां, आत्मिक फळां आमच्या जिवितांत दिसून येता. आसा आमकां जेजूचें मोग? Are we really ready to receive the word of God? Only category, no category म्हणटा they clearly reject the gospel. But दुसरी तीन category, first they are happy, but after they change. ते देवाचे उतर आमच्या कानार पडटा तेन्ना आसा आमच्या काळजांत कुशलकाय. आनी कुशलकाय आमी सुमान बोर नियाळटा काय. If you want to bear fruit, as the Bible says, you need to meditate on the word of God. मिसाकीले देवाचे उतर आयकले, शर्मा आयकलो, घरा गेली, they are saying nothing is going to change. If you want to see change in your life, you have to meditate on this word of God the whole week. Then only your life will change. पुढे आमी सच्चे बलिदान मागुया की कृपा देवाचो फाटलाव करू, आमचे दान मोग देवाक दिवं आणि देवाचे उतर आमच्या काळजांनी एके भाशेन जे बी ओपलेले आसा ते व्हडले जावं, व्हडले देवाचे झाड जावं, देवाच्या मोगाचे झाड जावं. किरीत भाशेन आमी सच्चे बलिदान मागुया. आमेन.